पण आता यांच्यानी कितें केला कळना। इतलो दोंगर हो सुंदर आसलो आता फूल कापून पूर्ण कापून हो दोंगर आयज नोडलो कितें करपाक सोदताय, वायनॉट करपाक सोदताले खबर ना, जे केरळाक जाला पळय तशें। आयज आमचे सकयल विलेजीस आसा वेऱ्या, ते विलेजीन लोक रावता गांवां तितून। आज तुम्ही पळयला हिल कटिंग इतली जाल्या आनी आमचो टीसीबी मिनिस्टर न्हिदला। तेका आता व्हिडिओ काढून काढून लोकांनी दाखयले पळय ते तेका नाका, तेका जाय खंय रिटर्न कंप्लेंट ती दिता, काय इशू ना। पण डोळे उगड रे बाबा, ते कितें जाला पळय ते पळय। थंयसर 500 लोक सुमार मेले वायनॉट जावन केरळाक। आणि हे तो परत आमच्या गोंयच्या लोकांक, आमच्या स्थानिक जे वेरेचे लोक आसा जे दोनूय सायडीन रावता, एक बाजू निल्ला आसा एक बाजू वेरे आसा रेस मागूस, हे फाल्यां स्लायडिंग जाले जाल्यार तेंच्या घरांक कितलो त्रास जातलो। वयर जी गार्बेज आसा, जेन्ना हे सगळे प्रोजेक्ट जाले गार्बेज आसा माती गोबर हांगा जातले ते सगळे बायनी वयतले, सगळे डिस्ट्रॉय जाय वयतले आमचे गोंय। ही विलेज जी आसा ती ते कितें चलयला तेच कळना। जेन्ना जेन्ना आमी उलो मारता गव्हर्नमेंटा पळय, गव्हर्नमेंट आयकना कांयच। आयज दोळे धापून आसा गव्हर्नमेंट, आनी हितून जर एंट्रीच करतलो न्हू हितून जाल्यार आमकां लोकांक एंट्री ना हांगासर। बंद बाय इन्विटेशन ओन्ली। पयसो सुद्धा आसा न्हू, तूं घेतलो विला न्हू जाल्यार सुद्धा तुका एंट्री ना। पण हे आयज जे चलयला गव्हर्नमेंटा कडेन इतलेंच मागता, हे इनलिगल आसा, स्टॉप करात। गांवच्या गोंयच्या लोकांक हे वेरेच्या माणुकली विलेज आसा वेऱ्या आनी आमची रेस मागूस हे स्लो हे जावंक दिवं नाका। हांव मागता गव्हर्नमेंटा कडेन हेचेर प्लीज बेगींतल्या बेगीन स्टॉप नोटीस काडची आनी हेची कितें आसा ते पळय सगळ्या ह्या गांवच्या लोकांक हाडून हेची चर्चा करची आनी तेन्नाच तूं कितें ते फुडें निर्णय घेवचो। देव बरें करूं। कळोवन दिवपाक की हांगा गोंयान जे चलता ते सोंसपाचें न्हू। आज वेता थंय 17 to 39A म्हणटात, पूण टीसीपी मिनिस्टर म्हणटा कसलीच कोणे परमिशनां घेवंक नात। आज खंयच्यार तरी व्हिडिओन पळयला आमी 915 or 115 लोकांनी परमिशनां सुद्दां घेवंक नात। घेवंक ना जाल्यार तांकां पंचायतीन कशें एलाव केला, फॉरेस्टान कशें एलाव केला, आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान कशें एलाव केला हे कोणूच सांगपाक आमकां रेडी ना। आज जशें चेतनान म्हटलां फाल्यां हे वायनाड जाल्यार सगळे व्हांवून तर खाला गेले, ते खायले गांव सगळे काबार। आतां हे हांगाच जाता न्हू। हांव काल साल्वादोर दुमुंद पंचायतीन आसलो, थंय अशेंच आज सगळे पुत्री घालतात आनी भितर म्हणटात एंट्री ना, सगळे प्रायवेट कोणाच्यानूच येवंक जायना। आतां तो मनीस पयशे जाल्यार आमकां नांव सुद्दां सांगूंक तयार ना। आमचे एमएलए कडेन विचारता तूं कोण, तूं कित्याक येयला काय म्हणून आमचे एमएलए तो इलेक्टेड एमएलए ऑफ गोवा असेंब्लीक ताका विचारता तो, आनी तो आपूण कोण तो सांगूंक तयार ना, तो आमकां फक्त भायर काडपाक येयलो। आतां अशें जाता आसतना आज गोंया फक्त सरकार म्हणटा तो ना, आमी फक्त प्रोटेस्ट मोर्चाज ना तर हडताळच करूंक जाय फक्त गोंया सांबाळपाक। गोंया आज गेल्ल्या भितर आहा। इट्स हाय टायम आमचे गव्हर्नमेंट आनी आमचे मिनिस्टर्स आनी आमचे एमएलएस हाचेर लक्ष मारूं आनी आमचे गोंय थोडेच उरलां ते आसा ते फुडल्या आमचे पिळगेक सांबाळूं। अटल सेतू वयल्यान येता आसतना तुमी जर दाव्या वटेन पळयले, एक टायमार आमचे रेस मागूस जे 5वे 4 आशिल्ले आज ते सगळे तांबडेच करून उडयला। आनी कोणे करून उडयला? एक DLF म्हणटा ती कंपनी, ताजे फुल फॉर्म म्हणजे दिल्ली लँड अँड फायनान्स कंपनी, आनी विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गव्हर्नमेंट आज वेरे हो एक माणकुलो गांव जो आसा, कुशीक रेस मागूस जावं निल्लेकार जावं हांगा फुडें पिलेन आसा। फाटल्या दिसांनी आमी पयली एक जायरात आयिल्ली, दिल्ली इट इज नाव टायम टू कॉन्कर गोवा म्हणून। आतां अशें दिसूंक येता की द कॉन्करायझेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम हियर आनी दोळो सध्या सालिगांवाचेर पडिल्लो आसा। आमी कलंगूट पळयता, जी आमची शेजारची मतदारसंघ आसा ते जर काबार करून उडयला आनी थंयच्यान आतां हांगा अशें दिसपाक लागला की साळगांवची सुत्रां कळंगुटे कोणाच्या तरी हातान आसा काय, थंयच्यान सरकार चलयता काय हांगा कोण, अशें दिसपाक लागला। आमच्या स्थानीक आमदारचो हाचेर कांयच उलोवप जायना। आमी फाटल्या दिसांनीच रस्त्या बद्दल उलयले, रस्ते कोणाकूच ना, रस्ते बरे ना आमच्या साळगांवान, जावं ते खंयच्याय पंचायतीन आसूं। आनी आज आमी जेन्ना हांगा आयले, आमी फक्त पळोवपाक आयिल्ले कशें कितें आसा। आमकां म्हायती आयिल्ली की खूब इल्लिगल हे चल्ला म्हणून भितर पोकळ माती आसा ती, आनी सकयल वेरे आमचे हें आसा, वेरे आमचो गांव आसा। आमी भितर वताच एकटो येवन आमकां म्हणूंक लागलो तुम लोक कोण, आमच्या आमदाराक म्हणूंक लागलो, जाका गोंयच्या लोकांनी निवडून हाडला त्या आमदाराक
आज कोण तरी खंयच्यान येवन ताका विचार तुमको न्हू भायर निकलो या असे ही कापासतात जाल्यार आनी ही लायकी आता गोंयकारांची आमच्या हाजो उत्तर स्थानिक आमदार टीसीपी मिनिस्टर आणि प्रमोद सावंत हाणें आमकां उत्तर दिवचें पडटलें आनी हांव वेरेकारांक सगळ्यांक आवाहन करून सांगता की गरज पडल्यार तुमकां एकठांय जावन आमचे बरोबर आमचो डाळ आसा तांकांय वचून आमी आतां नाल्ल फोडटले आनी ताचे कडेन आमी प्रार्थना करतले की वेरे गांवाची आमची रक्षा कर म्हणून जाय पडल्यार पूर्ण वेरेचो गांव एकठांय जावन हांगा पावतलो हे बरें करूं हांव आज कित डेमॉन्स्ट्रेशन करताय तें सगळ्यांक दाखयतलो आज जे जाग्यार आमी आहाय हो तुवें जरी तरी चोयल जाल्यार हो सर्वे नंबर 87 आनी हे जरी तरी लेजंड चोयल जाल्यार हो इतलो कुडको ऑर्चर्ड आहलो हेजे तुम जर तरी रिजनल प्लॅनाचे चोयल जाल्यार हे जे तुमकां ग्रीन लायन दिसती पडटाय होच कुडको तो हो भाग जो आहा हो भाग जे जाग्यार आमी स्पेसिफिकली गेल्ले दॅट इज एज NDS नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप हो आम जरी तरी फॉर्म 1 and 14 चोयल जाल्यार हेजेर व्हेरी क्लियरली दाखयता DLF एक्झिक्युटिव्ह फ्लोरस प्रायव्हेट आणि भामिनी रियल एस्टेट डेव्हलपर्स आणि हे सिच्युएशन वयरसून गुगलाचे आताचे सिच्युएशन जे आज आमी वचून दाखयलो हांव आज फकत हिंग येला कित्याक आज हांवें स्टेटमेंट चोयलो TCP मिनिस्टरालो आनी तुमी आयल्ले आनी तुमी जायत क्वेश्चन गेले ताका तो मागोता बाब आंतोन वाज MLA गेले रिटर्न टू स्टॉप और टू विड्रॉ ऑल दीज परमिशन्स हांव ताका याद करपा सोदतां चीफ मिनिस्टराकूय याद करपा सोदतां आनी ताकाय रिक्वेस्ट करता 5th ऑगस्ट असेंब्लींत 3:39 PM स्पेसिफीक हांवें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस हे प्रोजेक्टाचो डॉक्युमेंट काढून जो हे पेपर आहा आज जे प्रोजेक्शन आहा हे काढून फ्लोर ऑफ द हाऊसाचेर हांवें ताका दिल्ले आनी ताका स्पेसिफिकली सांगले प्लीज कॅन्सील विड्रॉ ऑल दी परमिशन्स ऑल द लायसेन्सीस गिवन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अनदर केरला लायक सिच्युएशन आनी थिंग सांगलोले की हे सगळें जे आमगे मान्य आहा ते जातले आपण रॉंग जे आहा ते सारखे करतलो म्हणून 5 तारीख ते आज म्हयनो काबार जालो कांयच जालें ना हांव हांगा सगळे लोकलांक जागृत करपा येयलां हांव रिक्वेस्ट करपा येयलां सरकारा कडेन केरला लायक सिच्युएशन इज इन अ मेकिंग हियर कोण करतालो हे वायनाड जे जालां आज ते आज हे जावपाची परिस्थिती प्रत्येक लेवलार एज ब्रेन चाइल्ड हे कॉमेस जाल्ले घोडे चुकीन कॉमेस जाल्ले और वेदर इट हॅपन्ड विथ अ थॉट दॅट दिस डॅमेज हॅज टू हॅपन 2018 हे कॉमेस जाल्ले आमकडे हिंगा नोटिंग्स आहे हे ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन आहा हे वेन्झीन रिसर्च सोन हाडना आमगेले जायते NGO भाव आहे आज तेन्नाचो जो TCP मिनिस्टर आसलो तो आज आमचे बारा आमगे अलायन्सा बारा आज तो ना घोडे तो आज गोंय आशिल्लो जाल्यार घोडे मुज बारा आज येता आशिल्लो हांव आज तेजे कडेनूय मागता तेजे ही सिग्नेचरींग खूंय काय दिसती पडटा 17 January 2019 हो डॉक्युमेंट ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन आहा पुढे तेन्ना तेन कितें मारली ती म्हाका खबर ना पूण म्हाका दिसता आज जे भाशी परिस्थिती आहा तोय अग्री जाता की केरला जाल ते भाशेन वायनाड जाल ते भाशेन गोंय जावचें न्हू हांव मागता की तोय आज तितलो फोर्सान जे फोर्सान आमी आज आहा तितलेच फोर्सान तोय हे विड्रॉ करपाचें बरा आसतो म्हूण कित्याक आमी अलायन्स म्हूण आहा ते वगत तेगे परिस्थिती कितें आशिल्ली ताका घडे खबर नासली जातली नवो TCP मिनिस्टर तो तेन्ना ताका घडे खबर नासली जातली पूण आज तो हांगा ना तो आयलो म्हणटरी म्हाका दिसता तो आमच्या बारा तेंको दिवन हो प्रोजेक्ट विड्रॉ करपा आसतलो म्हणून हांव मागता तेच भाशेन तेजे फाटल्यान गव्हर्नन्स अँड गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस हो प्रोसेस कंटिन्यू जालो आनी आम जरी तरी चोयल जाल्यार 2010-2022 प्रोविजनल NOC दिल्या 20 तारखेर ऑक्टोबराचे 2022 TCP मिनिस्टर कोण TCP मिनिस्टर 20 तारखेर ऑक्टोबराचे 2022 प्रेझेंट TCP मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे सर तुगे सायन तुगे डॉक्युमेंट तुगे टायमाचो हे जे नोटिंग्स आहा हांव एक मानता TCP मिनिस्टराले गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस तो म्हणू शकता की गेल ते TCP मिनिस्टरान सायन मारली 2018 जो कोण आशिल्लो ताका लागून आपण कॅरी फॉरवर्ड केले आपल्याकूय कांय खबर ना मानून घेवया 18तूय खबर ना ताकाय बक्षया
हाकाय बोक्षणे दिवपाक आमी प्रयत्न करुया. पूण आतां तूं खबर आहा हांव भितर गेलां, हांव गोंयच पासत भितर गेलां. हांव कोणाचे बाटान ट्रेस पासींग आयुश्याक आज पसून हांवें कोणागेले बाटान ट्रेस पासींग केलें ना. पूण आज गोंयच पासत गेलां तुमकां सगळ्यांक दाखोवपाक, TCP मिनिस्टराक दाखोवपाक. हांवें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुका बरोवन दिल्लें आहा. तुवें आज स्टेटमेंट काडलो की आंतोन वाजान जरी तरी तुका बरोवन दिल जाल्यार तूं सगळें विड्रॉ करतलो आनी तूं यू वील टेक एक्शन. वेन्झीन बरोवन दिल तुका, वेन्झी आज भितर येवन तुका दाखयला, तूं आज एक्शन घे. हे ज्यो सायन आहाय त्यो तूं कंटिन्यूस प्रोसेस म्हूण माल जातल्यो, पूण आज तूं एक्शन घे. तूं यो हें बंद कर. गोंया हो प्रोजेक्ट नाका, गोंयकारांक हो प्रोजेक्ट नाका. हें सगळें लँडस्लायड जावन जावन आज आमी थिंग परिस्थिती आहा तितले व्हिडिओची चयला. मुगे काम एज अ लेजिस्लेटर म्हाक गोंयकारांनी आनी बाणाले मुगे सातूय विलेजी लोकांनी निवडून कितें हाडला सो दॅट आय कॅन स्पीक. अँड आय एम नॉट एन इंडिपेंडंट MLA. आय बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टीचो MLA. जेन्ना हांव एक पार्टी रिप्रेझेंट करता, लोकांनी म्हाका पार्टी सिंबलाचेर निवडून हाडला. दॅट मिन्स माय पार्टी हॅड कॉन्टेस्टेड ऑल ओव्हर गोवा. आनी म्हाका गोंयकारांचो तितलोय मोग आहा. हांगाय आमगेलो कॅन्डिडेट आसलो, हांगाय आमगेले सगळे व्हॉलिंटियर आसले आनी हांगाय आमगेलो वोटर आहा. सो हांव जरी तरी आज हे प्रोजेक्ट करना, म्हाका फोर्स आहा तितलो हांवें असेंब्लीन घातलो. आनी तुमी सगळ्यांनी पळयलो 5 तारखेर ऑगस्टाचेर ताजी फॉलोअप आज येयलो. आज फॉलोअपाचेर हांव परत TCP मिनिस्टरा कडेन बरयतलो आनी परत ताका सांगतलो हांव ह्या दिसा आज आयलो तर तूं हो प्रोजेक्ट विड्रॉ कर. ही मुगेली मागणी. गोंय सालबार करया. पयशां खातीर आमी कांयच डेव्हलपमेंट करीत रावच न्हू, नाजाल्यार हो दोंगर कोसळटलो. आज आमी ती मात आतलायन चोयल्ली आहा. हो दोंगर ऑलरेडी फुसफूस जाल्लो आहा. हे पाटी पावस पडटे भाशेन ह्या दोंगरा आनी कॅपॅसिटी उरची ना. आनी वेरेकारां हांव सांगता, हांव इतलो पयस जरी तरी येवन मुगे टायम काडून हिंग जरी तरी म्हज्यान प्रोजेक्ट करपाक तुमकां अवेअर करपाक येवपा जाता जाल्यार तुमी सद्दां सकाळीं येवपा जाय आनी हिंग तुमी प्रोटेस्ट करपा जाय आनी तुमी गांव सगळ्यांक एकठांय करून हे सगळे परमिशन विड्रॉ करपाक आमकां तेंको दिवपाक जाय. म्हणजे आता कितें तूं TCP बरयतलो, पत्र बरयतलो काय? दोन गोश्टी आहा. हांगा रावन पत्र बरयता कसलोच ताज्याकूच्या चड म्हत्व जेन्ना एज अ लेजिस्लेटर वेर इज माय पावर. माय पावर इज इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. 5 तारखेर हांवें मुगे पावर दाखयलो. आय पुट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. इट इज I have given a document there and I have very clearly said, I have given you the time and I have requested him to withdraw and cancel all these 3 projects in Goa आणि तुका व्हडली नाव उरतले म्हणून इतली पुसन हांवें ताका प्लीड केली. ते ऑलरेडी इन रिटर्न वर्बेटमा आहा. आज परत हांव बरयतलो. मंडे नेक्स्ट वीक हांव परत एक बरोवन ताका धाडटलो and I will do the next follow up now. I will not tell what is going to be my next follow up. हांव सांगचो ना. 5 तारखेर ऑगस्टाचे हांवें सांगोना की हांव सायट इन्स्पेक्शन करतलो म्हणून. पूण गोंयभर जे हिल कटिंग आहा, आम आदमी पार्टी आनी हांव आमगे सगळे व्हॉलिंटियरांक घेवन गोंयभर जे जे जाग्यांनी हिल कटिंग जाता आमी वयतले. ते जाग्यार आमी इन्स्पेक्शन करतले. ते जाग्यार आमी लोकांक आमी अवेअरनेस करतले की गोवा इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड. कोणाक जरी तरी भितर मोग जागता आमचे बारा येवचे. आमी तुमकां सफिशियंट नोटीसूय दितले केन्ना वयताय ते तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगतले. बट प्लीज मुगे सगळ्या रिक्वेस्ट सरकाराक, हांव आज भितर चलतो गोंयच पासत. आज आमी येयल्याय ते दाखोवपाक गोंयच पासत. गोंय राखया. गोंय राखश न्हू जाल्यार हे सगळे वयतले. हांगा जाग्या वयले राखणदार आसा. हांव हेजेर आनी कांयच उलोवपा ना. जाग्या वयले राखणदार कितें ना जाल्यार कितें वायट सगळ्यांक जावपाक शकता. तुमकांय जावपाक शकता, फामलींकूय जावपाक शकता, सगळ्यांक जावपाक शकता. सगळे जाग्यार राखणदार आसता, कोणूय आसता ती जमीन राखपाक. ते जमनीक तुमी जरी तरी कातरली आनी अशें केलें जाल्यार मुखार कशें वायट कितें जातली ती परिस्थिती सांगपाक जायना. आज तुमचो सरकार आहा. तुमचो सरकार 2027 पडटलो. तुमी वयतले. आमी हिंगा भोगचें पडटले. वेरे लोकांक भोगचें पडटलें. ही कितें जातलें. सो मुगेले 8 जोड मागणे टू द TCP मिनिस्टर, टू द चीफ मिनिस्टर, टू द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट. तुमी मातशें चिता आनी तुमी हे जे वायट करता, हे हिल कटिंग जे चलता, तुमगेलो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर खुद हिल कटिंग करता चिकाले आनी हेंवूय हांवें दाखयल्लें. तसले एनवायरमेंटल मिनिस्टराक हिंगा कितकोन तो येवन हे काम तो विड्रॉ करतलो जेन्ना तो खुद दोंगर कातरता.
असले एनवायरमेंट मिनिस्टराक तुम्ही डिस्क्वॉलिफाय करचे म्हणून हांवें मागणी घातलेली आहा आणि तो हाजेर रिएक्ट जालना, हाजेर तो डिसिजन घेयना. दिस इज वन फर्स्ट स्टेप यू शूड टेक that why the environment minister is not acting on this kind of things. हांव मागता दोंगर साल्वा करूया, गोंय साल्वा करूया आणि लोकांक आमगेलो जो जीव आहा लोकांलो तो जीव आमी साल्वार करूया.